There are several saints who are named Elizabeth, the most famous being the kinswoman of the Blessed Virgin Mary and the mother of St. John the Baptist. But the Elizabeth whom the Church honors today lived in Central Europe in the 1200s and was the daughter of the King of Hungary. Hello, I'm Father James Kubicki, and St. Elizabeth of Hungary was only 4 years old when she was betrothed to Louis, a duke who was only 11. 10 years passed, and they were married, and for the next 6 years
बापा आमचो तूं मोगोताय, आमची मोदेची सूख धाडटाय, हो मोग वळखून वाचता तो, आपले जिवीत तुका भेटून, तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावात विस्वास भोगून जाता, तुझे कुटुंब एकठांय जाता, भावात विस्वास भोगून जाता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकांय दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार आयच्या मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुजे प्रेशस नुनीस, तशेंच दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मानुएल फेर्नांडीस हे आमच्या भावा पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटींत आमी मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात ऑलिविया कुलासो, रायना आनी डॅरन्स डिक्रूज. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी बदलूंक आमचें जिवीत आमी नवसरूंक सोदता, आमी देवाक आमचें जिवीत मानता तसलें जावंक आमी वावुरता तेन्ना दुसरो मनीस आमकां पळयता, तो आमकां किकून करता, आमकां वायटव्या नदरेन पळयता वो आमचे खालतिकायेक तो जोडटा. झाकियोस एक नाटो मनीस, ताका व्हडली हायट नासली, धाकटुलो मनीस, तरी पूण आपल्या जिवितांत जेन्ना जेजूचे येणें तो अणभवता, जेजू ताच्या जिवितांत येता तेन्ना आपलें जिवीत तो बदलयता आनी सगळेंच जें कितें दुसऱ्या खातीर आपल्यान वायट केल्लें तें तो दोन पावटी दिवंक तो वावुरता. म्हणजे आपलें जें कितें उणें तांकां केल्लें तें ताचेहून अदीक भरून तो तांकां दिता. आमी देवाक आमच्या जिवितांत अणभवूंक आज किरीत भाशेन आमकां प्रयत्न करूंक गरज. आमी जायते फावटी देवाक नाकारता. देव आमचे सगळे तरेकवार वस्तू वरवीं उलयता, आमच्या जिविताची नवसणी करूंक तो वावुरता. जायतीं घडीतां आमच्या जिवितांत घडटा तेन्ना ह्या देवाक आमी परतून परतून ओळखून घेवंक आनी देवाक मानता तसलें आमचें जिवीत जावंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयलीं सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पुदिता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या सगळ्यांक विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत वागून सदांच्या गुवार मरे सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां शासनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. आज किरीत भाशेन पवित्र सभा भाग्यवंत एलिझाबेथ हांगराची इत्सव उगडास करता. तिचे मजतीन आमी सगळ्या दुबळ्यांक तशें कोश्टवतल्या खातीर आमी मागूंक आमकां किरीत भाशेन कृपा मागून घेवया. देवा आमच्या बापा, दुबळ्या सवें क्रिस्ता रुपणें ओळखूंक आनी मानान घेवंक भाग्यवंत एलिझाबेथीक तुवें कृपा दिली. तिचे विनोतीन दुबळ्यांक आनी कोश्टां दुखींक सांपडलेल्यांक सदांच मोयपासान पावूंक आमकांय आदार दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासूं चलयता सासनाच्या ससनांक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तकावलें वाचप. हांवें जुआवान सोर्बेस्पोर म्हाका कितें सांगता तें आयकलें.
सारदिसाचे पवित्र सोबेच्या दुताक अशें बरय. देवाचे 7 आत्मे आनी 7 नखेत्रां दवरून आसा ताचो हो संदेश. तूं कितें कोत्ताय तें हांव जाणू. तूं जिवो आसाय म्हूण लोक समजता, पूण खरें म्हणल्यार तूं मेलाय. देखून जागो जा आनी जें कितें तुजे भितर मरूंक पावला ताका गोठाय दी. तुज्यो कन्यो म्हज्या देवाच्या दोळ्या मुखार पूर्ण म्हूण म्हज्यान म्हणोंक जायना. देखून तुवें पयलींच संदेश आयकलोय तेन्ना कितले जतनायेन तो घेतलोय ताचो उगडास कर. तो तेच जतनायेन सांबाळ आनी जिवीत बदल. तूं जागो जायना जाशी जाल्यार चोर कसो हांव येतलो आनी हांव येतलो ती घडी तुका कळचीच ना. पूण सारदिसांत कांय जाणांनी आपली आंगोस्त्रां नितळ सांबाळल्यात आनी ती पुर्ती देखून धवे न्हेसून म्हजे बरोबर भोंवतली. जोयत व्हरता तो असल्या धव्या आंगोस्त्रांनी न्हेसलोय आसतलो आनी ताचें नांव जिविताच्या पुस्तका वेलें हांव काडून उडोवचो ना. पूण म्हज्या बापाचें आनी ताच्या दुतांचे हुजीर तो म्हजो पाटलावदार म्हूण हांव परगडटलो. कान आसत ताणें आत्मो पवित्र सोबांक कितें सांगता तें आयकुचें. लावदिसेचे पवित्र सोबेच्या दुताक अशें बरय. जो आमेन, विस्वाशी आनी खरो साक्षी आख्खे देवाचे रचनेचो ओरोम ताचो हो संदेश. तूं कितें कोत्ताय तें हांव जाणू. तूं शेलोय न्हय आनी अन्नय न्हय. कितें तरी एक शेलो वो अन्न तूं जावंक जाय आसलो, पूण शेलोय आनी अन्नय न्हय जावन तूं शेलमोडो देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो ओंकून हांव भायर उडयतलो. हांव गिरेस्त आनी श्रीमंत आनी म्हाका कांय उणें ना अशें तूं म्हणटाय. पूण तूं कितलो दळदिरो, कोनिश्ट, गरीब, कुड्डो आनी विंगलो तें तूं नकलोय. देखून हांव तुका एक बूत दिता. गिरेस्त जावंक म्हजे कडसून उज्यान तपासलोलें भांगार तूं विकतें घे आनी तुका न्हेसूंक आनी तुज्या विंगलेपणाची लॉस धांपूंक धवी आंगोस्त्रां घे. आनी तुका दिश्टी पडचे खातीर दोळ्यांक काडूंक लेप घे. जांचो हांव मोग कोत्ता तांकां हांव झुपाती दिता आनी खास्त लायता. देखून हुर्बा घे आनी जिवीत बदल. हो पोळे हांव दाराच्या उंबऱ्यार आसा आनी दारार मारता. म्हजो तालो आयकून कोण म्हाका दार उक्तें करीत ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो, ताचे बरोबर जेवतलो आनी तो म्हजे बरोबर जेवतलो. हांव जैतिवंत जाला आनी आतां म्हज्या बापाच्या सांगाता ताचे सोदरेर बसला. तेच परी जैत वतल्याक म्हज्या सांगाता म्हजे सोदरेर बसूंक दितलो. कान आसत ताणें आत्मो पवित्र सोबांक कितें सांगता तें आयकुचें. देवाचें उतर हें देवाचे ओडपकार. आमचो जबाब जातलो. जैत वतात तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो. पोतून मोडुया. जैत व्हरतात तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो. सर्वेस्परा तुज्या तोंबूंत बिडार करूंक कोणाक मेलोत, तुज्या भोव पवित्र दोंगरार
कोणाक तिकान करूंक तांकोत चुकिविणे भोंवता नियनितीन चलता काळजान तावन सोत उलयता आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलान टांक घालिना असल्याच मनशांक जबाब जोयत वतात तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो पेल्याक कसलेंच वायट करिना आपल्या भावाचेर लोचांना घालिना खोट्या नोश्ट्या मनशाक कांटाळनात पूण सर्वेस्पराची भोक्ती कोतोल्यांक मानान लेखता असल्याच मनशांक जबाब जोयत वतात तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो उश्णे दिता वाड घेना लोच खावंक कबूल ना निरपराध्याक वायट करिना असल्याच मनशाक जो मनीस असो चलता तो थीर आसतलो सदांकाल जबाब जोयत वतात तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो उद्गार Joy solves moral, soy, soy solves moral, soy, soy, soy solves moral, soy, soy solves moral, soy, soy. देवान पयलीं आमची प्रिती केली आमची पातकां नाटक करूंक ताणें बोलीक कसो आपल्या पुताक धाडलो Soy solves moral, soy, soy solves moral, soy, soy, soy solves moral, soy, soy solves moral, soy, soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका परमडे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुनिया जेसू जेरुको नगरांत भितर सरून तेवशिल्यांत चलत वेतालो थंय जाकेव नांवाचो मुखेल दोन वसुदार आनी आस्तीक मनीस आसलो जेसू कोण तो पळोवंक तो सोदतालो पूण आंगान मुठवो देखून लोकांचे केटीक लागून ताका मेळो नासलें त्या पासत ताका पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रुमडाच्या झाडार चडलो कित्याक जेसू ते वाटेन वेचो आसलो त्या जाग्यार पावतूच जेसून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हणलें जाकेव वेगीं देवून ये तो राज म्हाका तुमगेर वचून रावूंक जाय आनी तो वेगीं देंवलो आनी व्हडे कुशेन ताका आपणागेर घेतलो हें पळोवन सगल्या लोकांक गुणगुणून म्हणलें पातक्या मनशांगेर रावूंक गेला मरे तो नीट उबो रावन जाकेवान म्हणलें सायबा आतांच्या आतां म्हजे गिरेस्तकायेचो अर्द वांटो हांव गरिबांक दितां आनी हांवें कोणाक फसयला जाल्यार सोपोट परतून दिता जेसून ताका म्हणलें आज ह्या घराक तारण आयलें कित्याक होय अब्रामाचो पूत तो सांडलोलें तें सोदूंक आनी तारूंक मनशाचो पूत आयला जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाखणी तुका क्रिस्ता मगार बाबा भयणीनो आज आमी काय बरो जबाब वाचला जोयत व्हरतात तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो जिवितान आमी जायते फावटी आडकोड्यांक फुडो करता जायते फावटी आमी ताळण्याक पडटा तेन्ना त्या प्रश्नांतले भायर सरूंक व ताळणेंतले भायर सरूंक आमी जायते वयर सकला जाता आमच्या जिवितान जायत्यो आडकोडी येता तेन्ना आमी देवाचेर नदर मारूंक गरज आनी देव आमकां केन्ना साणिना देव आमच्या सांगाताक आसा आनी आमच्या जोयतान किरीत भाशेन तो झुजूंक आमकां आदार दिता म्हूण आयचें शुभ वर्तमान आमकां दाखोवन करता किरीत भाशेन जाकेवाची खबर आमी आयकता जाकेव आंगान मुठवो बाबा भयणीनो म्हणटकूच लोकांची केट ताका जेसू कोण हो प्रवादी कोण जायती विस्मितां तो करता पातकां बक्षिता सगल्या पातक्यां बरोबर तो जेवता खाता पियेता तो दुसऱ्या कोडकारांक बरो करता हें विस्मितां आनी आयकलेलीं उतरां किरीत भाशेन जाकेव
आपल्या नोदरेन जेसूक पळोवंक सोदता, आपल्या दोळ्यांनी खूद ताका तो अणभवूंक सोदता. असलें आसतना लोकांची खेट बाबा भयणीनो मोठव्या आंगाक लागून ताका पळोवंक मेळना. तरी पूण पयले सुवातेर आपूण तो पावल मारता आनी फुडें सरता. एका रुमडाच्या झाडार तो चडटा. आमी आमच्या ह्या गांवांत नदर मारल्यार आमी म्हणटले एके पेरीचे झाडार तो चडटा. आमी पेर हिका सादें फळ कशें आमी सदांचे भाशेन खाता, ते भाशेन रुमडाचें झाड ताचें फळ व्हडलें न्हय आसलें म्हत्वाचें. तरी पूण ह्या झाडार तो चडटा आनी जेसूक पळयता आनी जेसूक पळोवन जेसू कितें भाशेन हें सगलें देखावो जो जाता तें पळयता आनी जाकेवाक म्हणटा, जाकेव सकला देव, आज हांव तुमगेर येतलो. जो मनीस समाज किकोन करता, जाका कितें भाशेन तो दोन वस्तूदार आसता, दुसऱ्यांचो बाबा भयणीनो पातशायक लागून तो दिसपोटी आपल्या जिवितान बाबा भयणीनो दोन वस्तू तो एकठांय करतालो. म्हणटकूच लोक ताका एक पातकी म्हूण समजतालो, ताका भायर येतालो, ताका किकून आस्तीक मनीस तो आसलो. जायते फावटी दुसऱ्या सभेत ताणें उनीत केल्ली आसतली, जायते फावटी दुसऱ्यांक धमकायले आसतले आनी तांचो दोन वस्तूदार कसो ताणें पयशे घेतले आसतले. तरी पूण ह्या मनशाक जेसू आपली काकलूत दाखयता. ही जेसूची काकलूत अणभवून ताचें जिवीत बाबा भयणीनो जाकेवस आपलें जिवीत बदलता. आपूण पयलें पावल मारता तेन्ना देव ताका दोन पावलां फुडें सरून ताका आपणायता आनी ताचे जिवितान बदलप येता. बाबा भयणीनो, आमी आमच्या जिवितान पातो करता तेन्ना पयले सुवातेर घालतिकायेन देवाचोशी वचूंक गरज. देव आमकां तरेक वाटांनी तरेक वस्तूंनी आपल्या उतरां वरवीं आनी तरेक गोडिता वरवीं आमकां बाबा भयणीनो शिरकायता. आमी त्याची शिरकावणी आमचे दोळे आनी आमचे कान उक्ते करून आमचें मन आमी कितें भाशेन उक्ते रावूंक आज गरज. आमी जायते फावटी शेडे मोडाय दाखयता, आमी बेसारमाय दाखयता, जायते फावटी आयकूंक आमी सोदिना. आज ह्या जाकेवाच्या रुपान देव आमचे सभेन तरेकवार गोडिता वरवीं उलयता. गुडे ही पेस पिडा आयल्या ती आमकां गुडेक एक आमचे दोळे उगडूंक आमकां एक खुणा आमच्या जिवितान बदलो पाडूंक गरज. आमच्या जिवितान जायते वायट वस्तू आमी करता ताचेर निशेध मारूंक गरज. आमच्या जिवितान देवाक मानता तसले रस्ते आमी उगडूंक गरज. आज ह्या जाकेवाचेर आमी नियाळटना ताणें आपल्या जिवितान जे कितें उनीत केल्लें तें दुपोट दुसऱ्यांक दिवंक तो वावुरलो. आमच्या जिवितान देव आमचे जायते बऱ्यो वस्तू करता. आमी कोरण्यांनी त्यो दाखोड करूंक गरज. आमी जायते फावटी उतरांच आनी उतरां बोड आमची जायती जाता, पूण कोरण्यो आमच्यो जायते फावटी बाबा भयण्यो जायनात. कोरण्यो आमच्यो जायते फावटी आमी करूंक फाटीं रावता. आज जाकेवाची देख घेवया. सगळे काल्तिकायेन देवा सोशी तो गेलो. जेजूक ताणें आपणायलो. जेजूक आपणायल्या उपरांत ताणें आपल्या जिवितान बदलप अणभवलें. आमी जिवितान जायते फावटी देव आमचे सभेन उलयता तेन्ना बदलप आमच्या जिवितान हाडूंक वावुरता तेन्ना हें बदलप आमच्या कोरण्यांनी दिसती पळोवंक आज आमकां कृपा मागुया. उदीक आनी उदीक देवाक मानता तसली मनशां आमी जावया. समाज आमकां केंटलो, समाज आमकां भायरायतलो, समाज आमकां हांसतलो, समाज आमकां किकोंत करतलो. तरी पूण आमी ह्या जिवितान कितें भाशेन निराशी जायना जावं, पूण देवाचे वाटो, देवाची वस्तू, देवाचें शिकोवप आनी देवान दिल्ली तत्वां आपणावन उदीक आनी उदीक सर्गीचें राज सुरू आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून दिली. Bapak sur moje vida tuka ekane tuka chopta sur moje tuje ste gorga shene moje hate moje paine svigar kura to koshe Mój mój, 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 mój,
मोशा बाबा भयणी मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सांगून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कुश्टा मरणाचो संभ्रम आमी चलयता. ही आमची बेटोणी प्रसून सावन मानून घे आनी आमच्या दिसपटे जिवितान जेजूच्या कुश्ट आनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर काड्यान सुताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूर तुवें रचले ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना अनुदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकाणटा. तारोण मेळिल्ली तुजी पोरसां स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता. तुज्या सोंतां भक्ताची सोबा देखून सगल्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बदा तुज्या वैभवांत उचरगी तुका सय सय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सय उचरगी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. दिसभरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणी कोराराचें रगत पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमचे गुणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगाती चपोती भाग्यून सुसे भाग्यून दवरतान सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगता, त्याच जेसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सुरबंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुरवंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता.
तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परासूर वायटांतले आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडराची येशू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन नोतरायता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाची आसना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दिसकालान तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जशी येताय राजवट चलयताय सासनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढलेली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढलेली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढलेली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कमनेवा खातीर मागणे मोगाळाचे येसू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू वन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. ही घुडी तुका हांव संस्कारान घेवन शोकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवटा. तुजे कडसून कितेंच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. कोणवाड्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केले देखून आमी तुका दिनवासता. हे जेवणा वरवीं आमकां फावो जाला ते सुर्गीचें बोड खऱ्या मनान केले चाकरीन आमचे भितर तोखच्याक तुज्या मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. उपकार आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमचे पृथ्वे खातीर आमी मागणें करुया. कितें भाशेन देवा लागीं खतखत्यान मागुया. आमचें गोंयचें जें निसणटण जावपाचें आसा तें पयस जावंक आनी आमच्या सरकारान हाचेर बेगीनूच आपलो निर्णय घेवंक आनी ही खुशी दाखोवंक हें जें लोक मागता आमचें गोंय सांबाळूंक ताका तांणी कान दिवंक तांचें मन उजवाडाय म्हूण खेरीत भाशेन मागुया. सुरपदविदारा देवा, आख्ख्या विश्वांत आनी ल्हानांतले ल्हान रचने भितर तूं आसाय.
आसा तितलें कोनवाळेन तूं वेंगयताय. जिवीत आनी सुंदराय आमी राखचे खातीर तुज्या मोगाची शक्ती आमचेर रोखय. कोणाकूच दुखय नासतना भाव भयणी कशीं जिवंक आमकां तुजे शांतीन भर. दुर्बळांच्या देवा, मनशांनी सोडून आनी विसरून दिल्लोल्यांक पूण तुजे नदरेन उंच मोल आसलेल्यांक वाटावंक आमकां आदार दी. आमच्या जिवितांत पेकोवणी फावो कर. हे पृथ्वेचो आमी सांबाळ करूंक आनी न्हय तिची दुर्दशा करूंक. सुरोपाय सगल्यांक वपूंक आनी न्हय प्रदुशण आनी निसंटन करूंक. दुबळ्यांच्या आनी पृथ्वेच्या कुस्तार फक्त फायदो मेळोवन घेवंक सोदतात तांच्या काळजांक तुजो हात लाय म्हूण आमी मागता. तुज्या अगणीत उजवाडा सरशीं आमची यात्रा करतना दर एके वस्तूचें मोल सोदून काडूंक, अजापान आनी मन भवान भरोंक आनी सर्व रचने सवें आमी खोलायेन एकवटान आसाव म्हूण ओळखून घेवंक आमकां शिकय. दर एका दिसा तूं आमच्या वांगडा आसाय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. निती, मोगा आनी शांती खातीर चलयल्ल्या आमच्या झुजान आमकां धीर बळ दी म्हूण तुका आमी प्रार्थना. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. उत्सुर्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखकार. मोसो पाडलाव करून तुजी खुशी जाल्या, तुजो करी सुबार चलये म्हजे फाटल्यान. तुमचे मोरे कोणूय ओड जावं सोदीत जाल्यार सगल्यांचो तो जावचो. ल्हानवीक सेवक जागो म्हजो पाटलाव